रमेश तवडकरा फाटोफाट भाजपान आता आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकराकूय थंड केला। दयानंद सोपटेक मांद्र्यात तिकेट दिल्यार अपक्ष म्हूण वेंचणूक लडोवपाची तो काल मेरेन जाहीर धमकी दितालो, पूण आतां अचकीत ताणें पक्षा खातीर काम करपाचें आनी सोपटेचो प्रचारय करपाचो निर्णय घेतला। काँग्रेसीचो आमदार दयानंद सोपटेक भाजपात परत हाडीत सावन पार्सेकार पुराय चाळवल्लो आनी पक्षाध्यक्ष विनय तेंडुलकराचेर फार मारीत सुटिल्लो। ताणें फाटल्या सप्तकांत आपयल्ले जाहीर सभेकय उपाट प्रतिसाद मेळिल्लो। ताका जाप म्हणून पार्सेकारान जिखपाचें सोडूनच दियात, दुसऱ्या नंबराचेरच येवन दाखोवचें अशें आव्हान तेंडुलकरान ताका दिल्लें। पूण आतां पार्सेकार म्हणटा, तेंडुलकरान प्रवृत्त केलें म्हूण हांव बळी पडचो ना। पळयात ताचो हो नवो अवतार। म्हजेर किंवा ह्या मतदारसंघाचेर अन्याय करणारी जी गोष्ट केली ताच्या विरुद्ध जबरदस्त चीड असली, अजूनही ती पूर्ण शमले अशें ना, पूण ती चीड खंयच्या तरी व्यक्तीन केल्ल्या चुकेमुळे असली। तेचो रोष म्हजो पक्षाचेर हांव केन्नाच दिना आनी आतां निवडणूक लढवापच अशाच पद्दतीन गेले 4-5 दीस कार्यकर्त्यांची वाटचालूय चालू आसा। पूण कार्यकर्त्यांचो उत्साह वाडटा आसतना म्हज्यान मात्र चिंतन चालू जालां। एका वाटेन निश्ठावान म्हणणारे आमी निश्ठावान कार्यकर्त्यांचो मेळावोय दवरलो, हांव त्या निश्ठावानाचो नेतो आसा आनी आमी पक्षा पासून पयस वचप का कितें? 30 वर्सां वन्स अ बीजेपी ऑलवेज अ बीजेपी हो मंत्र जपणारो हांव, हो मंत्र शिकयणारो हांव, मना विरुद्ध म्हज्या जालें किंवा म्हज्या भवितव्या विरुद्ध निर्णय घेतलो, चुकीचो निर्णय आसा आनी तो हांव पचोवंक शकना आनी म्हणून हांव पक्षा विरुद्ध वता। ही जी म्हणजे विचार मंथन हांवें बसून केलें तें खंय तरी कालच्यान क्रिस्टलायज जायत आसा। पक्षा बरोबर रावपाचो निर्णय आनी हेंकां सगळ्यांक पक्षा बरोबर दवरपाचो निर्णय हांव घेता आनी ह्या निर्णयातसूनच हांव पक्षा बरोबरचे 30 वर्सांचे नातें हांव परत सुदृढ करपाक सोदतां। पक्ष घट करप हाची आवश्यकता असल्यामुळे लार्जर इंटरेस्टान व्यापक दृश्टिकोनातसून म्हजें हित कुशीक दवरून हांव पक्षा बरोबर रावपाचो निर्णय घेता। बिरेस्तारा पणजे येतकीर ताणें फोनूच बंद केल्लो, मात तेन्ना आपूण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक मेळ्ळो ना अशें तो म्हणटा। आतां तो फकत राज्य वेंचणूक समितीचे बसकेकच वचचो ना, सोपटेच्या प्रचाराकय भोंवतलो। कोणेय ताचो गैरसमज करून घेवचो न्ही की खंयच्या आमिशाक बळी पडून हांव हें करतां, अशें कांय ना। पर्रीकाराक म्हणजे पर्रीकार बाबा कडेन मेळप एक 15 दिसां पयलीं म्हजें जाल्लें, ताची खबर घेवपाक हांव गेल्लो। ताणें पूण खंत व्यक्त केल्ली, पूण म्हाका हें चिंतन करपाक जास्त लागलें मेळावो जाल्या नंतर। मेळाव्यान मेळिल्लें यश आनी त्या यशान फुगलेल्यो आमच्या कार्यकर्त्यांच्यो छातयो आनी तातूंतसून मागीर हांव एक पावल फुडें वचत आसा, हांकां फुडें व्हरत आसा, हाचें म्हाका सारकें शल्य आसलें। बीजेपीच्या कॅम्पेनिंगाक आसतले तुमी? ते पक्षा बरोबर आसा म्हणजे सगळ्यो गोश्टी आयल्यो, पूण म्हजें प्राधान्य हें लोकसभेर मोदीजीचे हात सक्षम करप। एके वटेन पर्रीकार प्रचाराक आसचो ना आनी दुसरे वटेन फाटले विधानसभा वेंचणुके सावन भाजपाची परिस्थिती बिकट जायत चल्ल्या। अशा वेळार डॅमेज कंट्रोल करपा खातीर भाजपा रातीचे दीस करपाक लागल्या हें हातूंतल्यान स्पश्ट जाता। मांद्रेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार।